खणींच्या पावणीची प्रक्रिया सुरू आसा। फुडल्या म्हयन्या भितर खण उद्देग सुरू जातलो। अभिभाशणा उपरांत राज्यपालाक परबी दिवपी थारावाक जाप दितना मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ही म्हायती दिली। लिजा ताब्यात घेतले खेरीज तांची पावणी करप शक्य नाशिल्लें। लिजा ताब्यात घेवपाची प्रक्रिया पुराय जाल्या। आर्थीक सोपस्करा खातीर स्टेट बँक ऑफ इंडियाची नेमणूक जाल्या। फुडल्या 5 ते 6 म्हयन्यांत पावणीची प्रक्रिया पुराय जावन खणी सुरू जातल्यो, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। तशेंच काडून उडयल्ल्या कामगारांक पावणे उपरांत खण कंपन्यांनी परत कामार घेवचे अशी अट आमी कंपन्यांक घालतले। तेच बरोबर कामावेल्यान काडून उडयल्ल्या कामगारांक आर्थीक मजत करपा विशीं संबंदीत आमदारांक वांगडा घेवन निर्णय घेतले, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। आमी मायनिंगाची लिजा आमी घेतली आणि तांकां नोटीस दिवन तेंची मशिनां भायर काडली सगळ्यांनी। SBI आमी ऑलरेडी एम्पॅनल्ड केला फॉर द ट्रान्झॅक्शनल एडवायझर म्हणून, आणि लिजा ऑक्शन करपाचो प्रोसेस सुरवात जाल्लो आसा। ताकाच लागून ती नोटीस बिटीस सगळे काडल्या। ते जो पर्यंत आमी लिजा घेयना तो पर्यंत आमकां ऑक्शन करपाक मेळचें नासलें, म्हणून लिजा घेतली। ऑक्शन करपाचो प्रोसेस सुरू जाला। म्हाका खात्री आसा की फुडल्या एक 5 ते 6 म्हयन्याच्या पयलीं ती सगळी जी आसा ही ऑक्शन जातली। नवीन मायनिंग परत एकदा सुरळीतरित्या सुरवातूय जातलें। नाव आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डिसिजन आमचो स्टँड आसा आतां ऑक्शन करप, आनी ऑक्शन जर करतले आसत आमच्या लोकल आमकां तूं जशें म्हणटा की जेका लीज मेळटलें ताका ज्या लिजाचेर जे काम करता तांकांच प्रिफरन्स दिवचो, हो आमचो अट्टास आसतलो। हांव परत सांगता कंडिशन तूं घालतलो। ऑफकोर्स आमी पळय आमी 100% द गव्हर्मेंट DMG will ask them to give the preference for that worker. That's worker. Ask them preference. I am saying condition will it be there. Speaker sir, clear cut assurance जाय. Speaker sir, हांव परत एकदा सांगता ना ask them बरे भशेन आमी रिक्वेस्ट करतले ते नाका. This is about condition. Speaker sir, we are doing this auction under the MMDR Act 2015. ह्या ऍक्टाच्या अंडर आमी ऑक्शन करता, सो दॅट अकॉर्डिंग टू दॅट ऍक्ट वी वॉन्ट टू डू द ऑक्शन प्रोसेस। आमच्या हातात जी गजाल आसा ती म्हटल्यार वील गिविंग द प्रिफरन्स फॉर दोज वर्कर्स हू आर वर्किंग ऑन दॅट लीज।